घेतलो मोवाळी तांचो आमचे संगीत आमकां सांबाळ चलयता आजे बागारेर कोण सांगून प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिला वाटलो दैवीक मोगाचो ताचे बागारेर कोण आसा सांगून प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिला वाटलो दैवीक मोगाचो काकुळटाची केदी मोती सदर्यो चिकत्म्याक पोटून धरता आपल्या रक्तान आडयता बापाक दिता तांकां गुरबेशिल्ल्याने धरता Jesus sonia sasnata mokardeya mantav saiba tu zokunda sarvan kartav namaskar Sasna Jini zatas kabari Nirmiyami boguntura Rupagi sarari Sasna Jini zatas kabari Nirmiyami boguntura Rupagi sarari Sacramentant undia rupar hazira sham shamogala Jesu तुका जाव महिमा होगलाप आणि स्तुती आयशा ह्या दिसा हे घडये तुझे मुखार दिंबियांनी पडून तुझे लागीं उलोवंक
आमकां व्हरतो संतोश भोगता. देव तो तरी किरकोळ मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय. पातकाशा काळोखांत दुखाशा कोंडांत पिडेन सांपडल्यांक एक उजवाड तूं जालोय. जेजू आमच्या सोम्या, तुजे मुखार दिव्यांनी पडून हांव तुजें आराधन करता. तूं म्हजो देव आनी धनी म्हूण वळखता. ह्या पवित्र साक्रामेंता काल तुजें हाजीरपण वळखून म्हजें आराधन तुका भेटयता. तुज्या सांगाता रावून तुजो मधुर सांगात बघून तुजें जिवीत दिवचें उतर आयकून म्हजे जिणी पवित्र करूंक हांव आशेता आनी लालयता. सोम्या, ह्या पवित्र वेळार म्हज्या कश्टा दुखाची संतोश आनी बेजारायची जिणी तुका हांव समर्पिता. तुजे थावन सवस्काय समाधान हांव आशेता आनी ती जोडूंक हांव लालयता. साक्रामेंतांत हाजर आसल्या त्याच जेजूक आमचे मदेगात आतां आमी येवकार मागया. त्याच जेजूक स्तुती आनी आराधन करचे द्वारे ताचें हाजरपण आमचे थंय काण घेवया. तशेंच आतां आमी गावया गीत आयल्या तुज्या दारार. तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. तुझे मुखार हाडला मोखाळ धाम दारोपार. दिबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावं काळजार रुपार. दिबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावं काळजार रुपार. दिबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावं काळजार रुपार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. तूं आमचो व्हड सोडवणदार. तूं
आमचो व्हड सोडवणदार तूं आमचो व्हड सोडवणदार पांयां पडता तुजे संकर पांयां पडता तुजे संकर आयल्या तुज्या दारां दर्शन दी सोम्या उदार आयल्या तुज्या दारां दर्शन दी सोम्या उदार आयल्या तुज्या दारां दर्शन दी सोम्या Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रगाम तुका सुम्या जेजू ओगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजू तुझे दैवीक दर्शन घेवंक आमी तुजे मुखार हाजर आसा तुजे लागीं दिंब्यांनी सर पडून तुजे लागीं आमी मागता सोम्या जेजू तुझे दर्शन घेवंक हारी हारीनी लोक आयलो तुजे सयशे आयलो हर एकलो दादोशी जावन फाटी गेलो आमी तुजे सरशी आयल्या तुजे दैवीक काकलूत आनी दैवीक मजत आमी सोदून आयल्या सोम्या जेजू तुवें हाल तरी भोव पवित उंड्या रुपार हाजर आसाय आसून म्हाका तुजो स्वादीक सांगात दिताय तूं कितलो मोगाळ कितलो बरो तूं म्हजो मोग करताय म्हाका सांबाळताय आनी पोसताय सोम्या जेजू तूं म्हजो इश्ट तुवें म्हळ्यार हांव तुमकां सेवक म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा इश्टा जेजू म्हजे संगी तूं रावताय उलयताय आनी म्हाका सांगात दिताय सोम्या जेजू तुवें म्हाका दैवीक खाणान पोसलें तुवें म्हळ्यार जो कोण म्हाका खाता तो सासणाक जियेतलो तुज्या दैवीक खाणान हांव दादोशी जाता हांव संतोश पावता म्हजे थंय तुजो जीव वाळटा तुज्या पवित्र काळजाक मान करूंक आनी तुजें थावन ससाई सोदूंक आमी आयल्या तुजें काळीज तुज्या अपरमीत मोगाचो संकेत तुज्या काळजांतान वाळचो जरी मोगाचो मनशाच्या मोगान भरल्यो तुझे काळीज मनशाच्या मोगान भरून लासतले म्हजेय काळीज तुज्या मोगान भरून लासूं दी जेजून आमचो दिसपडतो ग्रास दी म्हूण शिकयले मात्र न्हय तो जोडूंक बळ घटाय बरी भलायकी मदीक शांत समाधान दिला देखून आमकां हर एकल्यांक तो राखता पोसता देव आमकां पोसता म्हणले आमी विसरनाय एक आवय तरी आपल्या बाळाक विसरत पूण तो विसरूंचो ना
आनी हो मोग आमी ताशेतावन नियाळूंक आसा. तोच जेजू आमकां हर एक दीस राखता आनी सांबाळटा. सर कश्टां अनवरातावन, सर पिडे शिडेतावन तो आमकां निवारता. त्याच जेजूक आतां आमचे मदेगात आमी स्वागत केलो जावन आसा. त्याच जेजूक आतां आमी अर्गां दिवया. त्या जेजून केल्या सर महत् कार्याक, ताचे विजमीतकायेक ताका आतां आमी अर्गां पाठोवया. ताचो मोग नियाळ आतां आमी सर सांगाता मेळून गावया गीत हो संवसार तुका सांडितरी. संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी कानातूनय म्हाका. संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका. करिताना तरी कानातूनय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. जे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. म्हज्या तुजे नांव लेखला, नांव तुजे लेखला. म्हज्या तुजे नांव लेखला, नांव तुजे लेखला. हो संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी कानातूनय म्हाका. सांडीत गिये गावोय नेण्ट्या बाळाक आपल्या. सांडीत गिये गावोय त्या बाळाक आपल्या. सांडीत गिये गावोय नेण्ट्या बाळाक आपल्या.
देवाचें उतर आमचे जिणयेक उजवाड. उजवाड काळोख पयस धांवन डयता. खंय उजवाड आसा थंय काळोख रावना. उजवाड जावन आसा जाणवायेचो संकेत. अज्ञान आसले कडेन जाणवाय वाळटा. उजवाड जावन आसा बऱ्यापणाचो संकेत. खंय वायट आसा अन्याय भरला थंय बरेपण उदारपण राज करूंक जाय. देवान उजवाड असलो दिवेर असले. इस्रायल परजेक तो उजवाडचो खांबो जालो. जेजूनच म्हळें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजे फाटलाव करता तो काळोखान समकोचो ना. देवूच उजवाड. देव सत आनी उजवाड. ताचें उतर आयकलो काळोखांत रावना. सोम्या तुजें सताचें आनी उजवाडाचें उतर शिकय म्हूण आतां आमी ताचे लागीं प्रार्थून मागया. देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक धैर्य घटाय आमकां फावो करता. त्याच देवाचें उतर आयकूंक त्याच देवाचें उतर नियाळूंक आतां सगळीं आमी उबे रावुया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्तमान. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. फारिजेव ताका सांगी लागले तूं तुजेच विशान साक्ष दिताय तसले साक्षेक मोल ना. जेजून तांकां जाप दीन म्हळें हांव म्हजेच विशान साक्ष दिता तरी म्हजे साक्षेक मोल आसा. कित्याक हांव खंय तावन आयला आनी खंयसर वेता तें तुमी नेनात. तुमी सैमीक दश्टेन पैसल दितात. हांव कोणाचेरी पैसल दिना आनी एका वेळा पैसल दिन जाल्यारय म्हजे पैसल सारके. कित्याक हांव एकलोच ना बगर म्हाका धाडलेलो बापूस म्हजे सांगाता आसा. दोग साक्षी एक संगती विशांत एकच रितीन सांगतीत जाल्यार ते सांगतात ते खरें म्हूण तुमच्या नियमशास्त्रांतच बरोवन आसा न्हय. हांव म्हजे पक्षीन साक्ष दिता. म्हाका धाडलेलो बापूय म्हजे विशान साक्ष दिता. ताणें ताका विचारलें तुजो बाप खंय आसा. जेजून ताका जाप दिली म्हाकाय तुमी वळखनात म्हज्या बापायकी वळखनात. म्हाका तुमी वळखल्यात जाल्यार म्हज्या बापायकी तुमी वळखतले आसल्यात. ही सर उतरां जेजू देवळान शिकयतना धर्मपेटी लागसार उलयलो पूण कोणेंच ताका कैद केलो ना कित्याक ताचो वेळ येदोळ पर्यंत येवंक नातलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतर आतां आमी नियाळत आसतना ते देवाचे उतर आमकां धैर्य घटायेन भरू दी म्हूण गायना द्वारे आतां त्या देवाचे उतर नियाळूंक देवाची कृपा मजत आमी मागया. उबे रावुया. सोम्या तुजें उतर म्हणलें गीत आतां आमी गावुया. जीवित मोचे
बसूया. मग अशा भाव भयणींनो, देवाचे उतर आतां आमी वाचले. त्याच देवाचे उतर नियाळ आमी करता आसतना देवाचे उतर आमच्या जिणयेंत आनी आमी अनुभव करूंक देवाची कृपा मजत आमी मागता आसतना देवाचे उतर आमचे जिणयेक उजवाड दिवचे तसले म्हणलो संदेश आज आमी नियाळ करया. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, सम बुक्स इन्फॉर्म, सम अदर बुक्स रिफॉर्म, बट ओनली बायबल कॅन ट्रान्सफॉर्म. म्हणजे थोडी पुस्तकां आमकां हर एकल्यांक इशारे दितात, थोडी पुस्तकां आमकां सुदारण हाडटात, पूण पवित्र पुस्तक मात्र आमकां परिवर्तन हाडूंक शकता. पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक आनी त्या देवाच्या उतराद्वारे आमी परिवर्तन जावंक आमी हांगासर आयल्या. देवाच्या उतराचें तारण आमकां दिवचें म्हणजे ते जाणवायेचे एक भंडार. हे देवाचे उतर आमकां हर एकल्याक शिकोवन दिवंक, आमकां हर एकल्यांक तरबेती दिवंक ते उपकारता. देवाचे उतर आमकां हर एकल्यांक म्हणजे आमच्या कुडीक अति गरजेचें जावन आसा. देखून जेजू म्हणालो, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाचे उतर जे कोण आमी आयकता, जे कोण आमी त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ आमी करता, खंडीत जावन आमी भागी मनशां जावन आसा. सांत पाऊल सांगता, हा कितले विचित्र येणे सुवार्ता हाड येतल्यांची. हे उतर आयकल्या मरयेक जेजू म्हणालो, मरयेन बरो वांटो विंचून काडला. मोगाच्या भाव भयणींनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमकां सांगता, देवाचें उतर जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. पाजल्ले दोन दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसले. खरेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, जे कोण हे देवाचे उतर आयकता तांकां हर एकल्यांक जीव लाभता, समाधान आनी उजवाड तांकां मेळटा. देवान म्हाका कितें सांगूंक आसा म्हूण आयकूंक आनी देवाच्या उतराचे दार थापडले म्हणटा सान आगोस्तीन. जर आमी सान आगोस्तीनाच्या जिविताचेर नदर आमी मारली तर सान आगोस्तीन खोटी जिणी जियेवन आच्या सान आगोस्तीनाक पवित्र पुस्तकाचे उतरां प्रेरण दिवंक लागली आनी उपरांत पवित्र पुस्तकाच्या उतरा वरवीं तो परिवर्तन जालो, नवो व्यक्ती तो जालो. देवाच्या एकच उतरान सगळो
संसार रचीत जालो. जेजूच्या एकच उतरान दर्यो शांत जालो, देंवसार पडलो, पिडेस्त बरें जालें, मेळ्ळी जीवन जाली. हे उतर आयकून एमौसाचे वाटेर सीस म्हणाले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्हय. वय म्हज्या मोगशा भाव भयणींनो, जेजू संवसाराचो खरो उजवाड. मनशांनी उजवाडाक चलशे काळोख पयस करीशे करूंक देवान ताका ह्या संवसारी धाडलो. आनी आमी हर एकल्यांनी जे कोण ताच्या मेटांनी चमकता आमकां हर एकल्यांक जिविताचो उजवाड आमी देखता. तो आमचे संगी आसतना सर आमचे कश्ट, अंधकार, खंत, बेजाराई फूड करून जिणयेंत सवकासाय जणूक आमच्या तावन सादी जाता. मनीस आपल्या जिवितांत शांत समाधान संतोष हर एक पावटी आशेता आनी तो संतोष शांत समाधान जोडचे खातीर काळोखांतल्यान उजवाडाक येवच्याक तो प्रयत्न करता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आपल्या सैमीक वडण्या वरवीं पातक म्हणल्या काळोखान सांपडटा. आनी जो कोण ह्या पातकाक सांपडटा वा ह्या पातकाक फाट करता आनी उजवाडाची मेट काडटा तो आपल्या जिणयेन संतोष जोडूंक शकता. देखून आज आमी हर एकली देवाचे उतर आयकूंक, त्या देवाचे उतराचेर नियाळ करूंक आमी हांगासर आयल्या. पवित्र पुस्तका मार्फत देवूच आमचे लागीं उलयता. तशें उतर आयकल्यांक आनी ते परी जियेतल्यांक आमकां कांय उणें ना. देवाच्या उतरान आमकां हर एकल्यांक तृप्ती मेळटा, आमकां समाधान मेळटा. देखून आमी हर एकली जे कोण देवाचे उतर आमी आयकून ते पाळता खंडीत जावन आमी सुभागी म्हणटा जेजू. आमच्या बापा म्हणले मोलादीक उतरांनी बरून दैवीक मागणे जेजून आमकां दिला. दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणल्या उतरान पिडा जेजून गूण केला. देवाचे उतर आयकून ते परी करात ती करता ती म्हजी आवय आनी बापूय म्हूण जेजून आमकां शिकयला. म्हाका खुशी आसा जर नितळ जा म्हणल्या उतरांनी कोडकाराक जेजून नितळ केला. सल हांगासो सैताना म्हणल्या उतरांनी जेजून देंवसाराक धांवडयला. थंड जा म्हूण वाऱ्या वादळाक जेजून थंड केला. ए म्हजो फाटलाव कर म्हणल्या उतरांनी जेजून आपल्या धर्मदुतांक विंचला. पुता तुजी पातकां बोगसाली म्हणल्या उतरांनी जेजून बरें केला. वसा सुवार्ता परगट करा म्हणल्या उतरांनी सुवार्ता परगट करूंक जेजून सिसांक धाडला. आज तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्याच उतरांनी तो आपयता. ताच्याच उतरां मार्फत आमी ताचे खरे पाटलावदार जावं
ताचे सीस जावंक तो आमकां आपोवणे दिता. देखून आमी हर एकल्यांनी आमचे जिणयेक देवाचें उतर आमचे जिणयेक उजवाड तशें आमी काण घेवंक आसा. जे केदळा आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आमी समजता, देवाचें उतर आमी बऱ्या रितीनी आमी नियाळता, तर देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक मार्गदर्शनाचें जावंक पावता. आमच्या जिणयेक उजवाड दिवचें तसलें जावंक शकता. म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत मात्र न्हय, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत हे देवाचें उतर उजवाड दिवंक पावता. जायते फावटी देवाचें उतर आमी आयकना, बऱ्या रितीन आमी समजून काण घेना, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ आमी करना. आज तोच जेजू ताचें उतर आयकूंक, त्याच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवंक तो आमकां आपयता. आमच्याच जिविताचेर थोडो वेळ आमी मौन रावून आमच्याच जिविताचेर आज आमी नदर मारया. हांवें म्हज्या जिवितांत म्हणजे पवित्र पुस्तक हांवें वाचून ताच्या बऱ्या रितीनी उपयोग केला की पवित्र पुस्तकाचें म्हणजे देवाचें उतर हांवें नियाळ त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे हांव जिये लागीं. हांवें म्हज्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाक देवाच्या उतराक मान आनी गौरव दिवन हांव जिये लागीं. आमकां हर एकल्यांक देवाचें उतर अति गरजेचें, अति म्हत्वाचें जावन आसा. तें देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, घटाय दिता. देखून त्या देवाच्या उतराचेर आमी हर एक दीस देवाचें उतर आमी आयकूंक, त्या देवाच्या उतरा द्वारे आमचें वैयक्तीक जिवीत तशेंच म्हज्या कुटुंबांत जिवीत आमी बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. जे कशें सांत आगोस्तीन आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरा द्वारे तो परिवर्तन जालो, आमी हर एकल्यांनी देवाच्या उतर आमी आयकूनचे द्वारे आमचे थंय परिवर्तन हाडूंक आसा, आमचे थंय बदलावन आमी हाडूंक आसा. त्याच जेजूचें उतर आयकूंक, त्याच जेजूचें उतर आमी नियाळूंक हर एक दीस, हर एक वेळ घडी आमी प्रयत्न करया. तशेंच आमची हर एक कुटुंबां वैयक्तीक जिवीत ह्या पवित्र पुस्तकाच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवंक आमी प्रयत्न करया. देवाचें उतर आयकले आमी सर्व, तशा उतरा द्वारे आमी आमच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक, परिवर्तन करूंक आमी ताची कृपा आशिर्वादा आमी मागता आसतना आमकां हर एकल्यांक हेरां पासत मागूंक, आमचे पासत मात्र न्हय हेरां पासत आमी मागूंक आसा. आनी जे केदळा आमी हेरां पासत आमी मागता, खंडीत जावन आमी देवाचे खरे पाटलावदार आमी जावंक शकता. ह्या साक्रामेंता मुखांत आमी हांगासर हजर आसा, आमचेच पासत आमी मागूंक, तशेंच हेरां पासत मागूंक आमी हांगासर आयल्या. सर आमचो गरजो विनवण्यो ह्या बापा सरशी आमी दवरया. तो आमकां आयकता, जे कितें आमकां गरज आसा म्हणल्यार तो आमकां समजता.
थोडो वेळ आमी मौन रावून म्हणजे आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर मारया. देवाचो मोग आमचे थंय आमी नियाळया. देवान केल्या सर उपकाराक आमी अर्घा दिवया. ताचो मोग जावन आसा अपरमीत मोग. आमकां हर एक घडी आमकां तो राखता, सांबाळटा. आमच्या सर कस्ता अनवरा वेळी तो आमकां सांबाळटा. ताच्या कृपे बेसावांनी तो आमकां भरता. जायत्यो गरजो, जायती विनवणी ताचे मुखार दवरूंक आमी हांगासर आयल्या. त्या बापा सरची सर आमची विनवण्यो आमी करया. आमच्या गरजे जे कितें गरज आसा आमी ताचे लागीं मागया. मागया आमच्या पवित्र सभी पासत बाब साहेब गवळी बाब याजका पासत आमी मागया. सर धार्मिका पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्या पासत आमी मागया. जे कुटुंबाचे सांदे हांगासर हाजर आसात तांचे पासत मागया. जे कुटुंबाचे सांदे परगांवांत वावर करनासात तांचे पासत आमी मागया. जे कुटुंबाचे सांदे पिडेंत आसात, कश्टून आसात, आस्पत्रेनी वळवळून आसात तांचे पासत आमी मागया. सर आमच्या युवजना पासत आमी मागया. सर आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. सर वायट सवये गुलाम जाल्ल्या त्या मनशा पासत आमी मागया. बेकार आसून भोंवतल्या तांच्या पासत आमी मागया. कश्टा नश्टांत सांपडल्या पासत मागया. अशांती असमाधान राज करतल्या पासत मागया. दादल्या स्त्रियां पासत मागया. राष्ट्राच्या मुखेल्या पासत आमी मागया. अवघडान सांपडल्या पासत आमी मागया. देव आपोवणे लाभशे खातीर आमी मागया. राष्ट्रांत शांती समाधान राज करचे खातीर आमी मागया. जे मनशांनी आमचे लागीं मागूंक सांगला तांचे पासत आमी मागया. आमचो देव जावन आसा उजवाड, सत नितीचो देव. आमकां हर एकल्यांक तो वळखता. जे कितें आमकां गरज आसा तो समजून घेवन आमकां तो दिवंक शकता. त्याच जेजू थंय विस्वासान भावार्थान आमी मागया. तशें उतर आमी आयकूंक, तशें उतर बऱ्या रितीनी आमी समजून घेवंक, तशेंच त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवंक ताची कृपा आमी मागया. हर एक दीस रात, हर एक घडी तो आमच्या सांगाता रावून तो आमकां राखता. ताचें हाजीरपण हर एक घडी आमकां लाभता. म्हणल्यार विस्वास
दवरून त्यास जेजून शिकयले प्रार्थन आतां दिंबी घालून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर आमची गरजो विणोवणी जे कितें आमकां गरज आसा, जे कितें हेरांनी आमकां मागूंक सांगला, त्या सर गरजो ह्या बापा समोर आमी दवरया. हर एक व्यक्तीक त्या जेजू समोर आमी दवरया. जे मनशान आमकां मागूंक सांगला, जे मनशाची पिडा शिडा आसा, त्या जेजू सरशी तांकां आमी दवरया. तांचे पासत आमी मागया. त्यास जेजूची कृपा आशिर्वादा आमी मागूंक आमकांच आमी तयार करता आसतना जे कितें उणेपण आमच्या जिवितांत घडून आसा, जे कितें उणेपण आमच्या कुटुंबां जिवितांत घडून आसा, त्यास जेजू सरशी आमी भक्तीन आमी प्रार्थून मागया. जे कितें आमचे थंय आयली पिडा शिडा, आमचे थंय आयले कश्ट आनवारा सोंसून व्हरूंक ताची कृपा मजत आमी मागया. आमचो देव जावन आसा विशाल मनाचो, आमच्या हर एक गरजेक तो पावता, आमकां तो आयकता. ताचे लागीं इल्लोसो वेळ आमी उलोवंक प्रयत्न करया. ताणें केल्या सर उपकारा खातीर दिंबी घालून आमी आज तशे उपकार आमी बावुरता आसतना ताणें केल्या सर बेसांवांक आशिर्वादा खातीर, ताणें केल्या सर काकलूत दया ते ताणें आमकां दाखयले खातीर, ताणें आमकां बोगसाणेची मनशां केले खातीर, ताणें आमकां दया दाखोवची तशिल्ली मनशां केले खातीर, ताका आमी काळजांतल्यान अर्घा दिवया. त्यास जेजूक सेवंक, त्यास जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवंक आमकांच आमी तयार करता आसतना मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमी पातकी म्हूण आमी वळखून घेवन जे कितें पातक आमी केला त्या जेजू समोर आमी दवरया. तो जावन आसा काकलूदार. सर पातकां थावन आमकां तो बोगसाणे फावो करता. त्यास जेजूचेर विस्वास दवन त्यास जेजून शिकयले प्रार्थन आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. गावया गीत येदी आवडया.
gratuia. देवा वेजे साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगीसर करूं. तुझ्या कुडीशा आनी रक्तशा पळयत मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. संसारांत हांव समाधान आशेलो. सोदून सोदून हांव सगळोच तकलो. हांव तानेलो, हांव भुकेलो. हांव तानेलो, केलो. मोगान तुझ्या हातांत दादोशी जालो. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावल्लो. फातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुझे कुरपे तुझे दये तुझे थंय सोमिया पाटी पोरतलो. तुझे कुरपे तुझे दये तुझे थंय सोमिया पाटी पोरतलो. ये जेसू मुझे थंय राव जेसू मुझे थंय. तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेसू मुझे थंय राव जेसू मुझे थंय. तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. संसारांत समाधान आशेलो. सोदून सोदून हांव सगळोच तकलो. हांव तानेलो, हांव भुकेलो. मोगान तुज्या हातांत दादोशी जालो.
बापाशे आणि पुताशे आणि पवित्र आत्म्याशे नावीन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एकूटाम जावन आमी ह्या देव मंदिरांत हांगासर जमल्या. देवान केल्या सर उपकाराक अर्घा दिवंक प्रत्येक जावन सान जुजेवाज मारिफत आमकां लाभल्या सर उपकाराक आमी अर्घा दिवंक आमी हांगासर जमल्या. आज आमी देवाचें उतर आमच्या जिणयेक उजवाड दिवचे तसले म्हणलो संदेश आज आमी नियाळता आसतना देवाच्या उतराद्वारे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबां जिवीत आमी बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. जायते पावटी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ आमी करना, देवाच्या उतराक आमी महत्व आमी दिना. जायते पावटी आमी देवाच्या उतरा विरोध आमी वेता. आमी केल्या सर पातकाचो उगडास काडून आनी ह्या पवित्र बलिदाना फावो परी वांटो घेता आसतना आमकांच आमी आज तयार करया. जे कितें आमचे थंय पातक आसा ते आमी पयस करूंक देवाची कृपा मजत ह्या मिसा वेळी आमी मागया. हांव पातकी सरपदवेधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्यांनुसार सांगता मनात चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देवा आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांज तुजे वाजाक पलजडीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणी जियेव तुजे परचेक देखे बरे जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्या पासत आमी तुका अर्घा दिता. आमी तशा पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेचे स्पिरितान नव्या जिणयेचे साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. विद्रोही भुरग्यानो फाटी येया उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव एकलोसो तुमचो धणी. हर एक शहरांतल्या एकल्याक हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोना काडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जानवयेन आनी शणेपणान सरयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश परतस उलयता तो सर्वेस्पर. तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उगडास करचो ना. ती ना म्हूण कोणाकच बगचे ना. हानी एक करूंक कोणूच सोंसचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. तो काळ पावतस जेरुजालेमाक सर्वेस्पराचे सिंहासन म्हणटली. थंय सगळीं राष्ट्रां
सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातली आनी ती आपल्या खोट्या आनी धरून काळजाच्या वडण्या प्रमाणे चलची ना. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगनो, सर्वेस्पराचे उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पयटयलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतेली आनी सियोन दोंगरार गितां गातेली. सर्वेस्परांनी दिल्ली उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातेली. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवा युवाकी आनंदान नाचतल्यो. युवाक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरे जातले. तांचे रुदान सांपोवन तांकां हांव संतच बरेत करतलो. तांणी आपली कंत दूख सांडून आनंद बरे जायशी तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे उतार ऐकून बोऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटा आनी आपले तिरसनेन फोड दिता ती सुभागी. Alleluia, 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तर आयका तुमी ओंपियाचे ओपारी सोविवार. जो कोण राजा विशांतलें उतर आयकता पूण तें मोतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें खाण व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमोनातले वरवीं थोडो सुखाळ तें उरता. उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाचे बुलीन तें चीर दिता आनी फळावीण करता तो कांट्या झडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकोन मोतींत व्हरतल्यांक सरी करी येता. तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाशा भाव भयणीनो, आज आमी ह्या देव मंदिरांत हांगासर जमल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी आज प्रत्येक जावन देवाचें उतर आमच्या जिणयेक उजवाड दिवचे तसले म्हणलो संदेश नियाळूंक आमी हांगासर जमल्या. अशा सुवार्तेंत आमी आयकले देवाचें उतर आनी ताच्या कृपेची सकत आमचेर नियाळूंक आनी ताच्या दैवीक उतराद्वारे आमी यथेश्ट फळ
जोडून घेवंक आज आमकां आपोवणें लाभला. ओंप्याचे ओपारी मुखांत जेजू आमचे थंय आमचो बरवोसो घट करता. जेजू आयच्या ह्या शिकवणेन ह्या ओपारी मुखांत आमकां जायती संगती थंयसर तिळसिता. जायत्या संगती विशांत आमी थंयसर आयकता. भुमी विशांत, बियाळो विशांत, बेळे, माती, मेर, खडप, कांटे जडकुटा आनी अशे नैसर्गीक वस्तू विशांत थंयसर दाखले आसात. आनी थंयसर ते ओंपले बी थोडे बी मेरेर पडले विशांत आनी थोडे बी खडपी सुवातेर पडले विशांत आनी थोडे बी कांट्या जडकुटा मध्ये पडले विशांत आमी आयकता. आनी हे सहज जावन आसा जे केदेला एक व्यक्ती आपले कृशी करता, आपली बी आपल्या शेतांत तो उमता, थोडी बी आमी वेशा त्या वाटेर आमकां थंयसर पडटा, खडपी सुवातेर पडटा आनी थोडी बी कांट्या जडकुटा मध्ये पडटा. आनी जे बी बऱ्या सुवातेर पडटा थंयसर आमकां 100 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी, 30 वांट्यांनी आमकां ताचो प्रतिफल मेळटा. आयच्या ह्या सुवातेंत थोडी बी जे बी मेरेर खडपी सुवातेर आनी कांत्या जडकुटा मध्ये पडली बी जायत्या अपायाक ती वळख जाली, जायते अस्कतकाय थंयसर आसली. पूण बऱ्या सुवातेर पडली बी थंयसर यथेश्ट फळ दिता. जेजून दिल्या आयच्या ह्या सुवातेच्या विवरणा प्रमाणे मेरे देगेर पडलेली बियांक सुकण्यांनी ते उखलून व्हेले आनी खडपी सुवातेर पडलेली बी ती व्हड जाताना ती करपून गेली. कांठ्या जडकुटा मडले पडले बी ताका चिरडून नास जाले परी. पूण बऱ्या सुवातेर पडलेली बी विविध वांट्यांनी फळ दिले परी देवाचे उतर पाळो दिवंक आज हे शुभ वर्तमान आमकां आपोवणें दिता. जेजू ह्या वपारी मुखांत आमकां सांगता बी जावन आसा देवाचें उतर. जर देवाचें उतर आमी उक्ते काळजान आमी आमच्या मतींत घेता, ताय आमी आयकता, नियाळता, तर खंडीत जावन आमचें जिवीत फळाबरीत जावंक शकता. देवाचें उतर आमकां आत्मीक भंडार तें जावन आसा, श्रेश्ठ दिव्य तें जावन आसा. ताचे मुखांत देव आमचे कडेन उलयता आनी आपणाकच तो उगडाबे करता. देखून सान जेरो म्हणटा जो देवाचें उतर नेना तो देवाकच नेना. आमच्या ह्या आधुनीक संवसाराचेर आमी नदर घाली तर माध्यमाचो भरपूर उपयोग आमी करता आनी ह्या आधुनीक काळार ह्या संपर्क माध्यमांत आमी जायते मेतेरपण दिले जावन आसा आनी ह्या दिशेन आमी देवाचें उतर आयकूंक, समजून काण घेवंक, नियाळूंक आमकां वेळ ना. पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता मनीस हुंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा द्वारे तो जियेता. आज आमच्याच
जिविताचेर नदर मारूंक, देवाचें उतर कशें आमी आयकून आसाव, समजून काण घेवन आसाव, कशें आमी तसो नियाळ आमी करना आसाव. जायती आमची भाव भयणी, जायती सांत आनी सांतीन देवाचें उतर नियाळ करचे द्वारे, देवाचें उतर समजून काण घेवन देवाचेर विस्वास भावात दन तिची येयली. आनी आज त्याच सांत आनी सांतिनी द्वारे आमी तसो उपकार आमी आटयता. सांत जुजेवाजा मुखांत आमी ताच्या मुखांत लाभल्या सर उपकाराक आज आमी अर्घा दिता आसतना सांत जुजेवाज देवाचें उतर ताणें परगटलें, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो आनी त्याच उतरा प्रमाणे जियेवंक तो आमकां हर एकल्यांक तो आपोवणें दिता. जर आमी सिस्टर राणी मारिया हाचे जिविताचेर नदर आमी घाली तर सिस्टर राणी मारिया जे केदला तिका जिवेशी मारल्या उपरांत तशी आवय आनी भयण जे जिवेशी मारल्या त्या मनशाक कैदीक त्या जैलांत वचून ताचे लागीं उलयतात. हे जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणेचो हय संकेत. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तांणी जियेली, पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे तांणी जियेवन तांणी एकामेकाक बोगसून एकामेकाक मोग करूंक आमकां तांणी दाखयलें जावन आसा. सांत जॉन पावल दुसरो वा जुआंव पावल दुसरो आपल्या ताच्या जिविताचेर जर आमी नदर घाली तर जे केदला सांत जुआंव पावल दुसऱ्याक गुळो घाल्या वेळार थंयसर अवघड घडल्या वेळार तांणी त्या मनशाक ताणें बॉक्सांनी फावो केले. म्हणजे ही मनशां भावार्थान भरलेली मनशां देवाचें उतर नियाळ करचे द्वारे देवाचे उतरा द्वारे जियेली मनशां ती जावन आसात. आज आमकांय तेंच आपोवणें लाभला. देवाचें उतर आमी नियाळचे द्वारे त्या देवाच्या उतरांतावन आमी हर एकल्यांनी फळ आमी जोड काण घेवंक आसा. कसलें फळ? त्या देवाच्या उतरा द्वारे आमी मोगाची मनशां जावं, त्या देवाच्या उतरा द्वारे आमी बॉक्सांनी दाखोवची तसली मनशां जावं, त्या देवाच्या उतरा द्वारे आमी एकामेकाक दया दाखोवची तसली मनशां जावंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. थोड्याच वेळांनी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. जेजूची कूड आनी रगत आमकां हर एकल्यांक त्याच जेजूचेर विस्वास भावात दवरूंक जियेवंक आमकां आपोवणें दिता. त्याच जेजूची पाटलावदार जावन आसली आमी हर एकली त्याच जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता आसतना त्याच जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. त्याच जेजून आमकां मोग करूंक एकामेकाक बॉक्सांनी दिवंक आमकां ताणें आपोवणें दिला आनी ताणें आमकां शिकयला. आज त्याच जेजूचें उतर आमी हेरांक परगट करता आसतना त्याच जेजूचें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमी बॉक्सांनी दिवची तसली मनशां जावं, मोग दाखोवची तसली मनशां जावंक आसा आनी हेरांक उजवाड दिवची तसली मनशां जावंक आसा. देखून ह्या पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना जेजूचे खरी बरी भुरगीं जावं, त्याच जेजून शिकयल्या तसल्या मार्गदर्शनांनी जियेवं, त्याच जेजूचे उतर आमच्या जिणयेंत आमी जियेवंक, हेरांक तें जिवीत जियेवंक आनी त्या देवाच्या उतरांतावन 100 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 30 वांट्यांनी भरता तसलें यथेश्ट फळ काण घेवंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. देखून त्याच देवाचें उतर नियाळूंक समजून काण घेवंक तशेंच त्या उतरा द्वारे आमी जियेवंक जाय जाली कृपा
बेसावा ह्या मिसाच्या वेळघडी आम्ही मागया. आमेन. जीवित करता कसा तुवे मुझे ओतला तुकाच पेटोवन दिवच्या म्हाकाच तुवे मुझ्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दबात सर्वेस्वर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारुक आपले परशे खातीर सांजुजे वाजन खतखतीक मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवले. हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांदो घेवन आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळयांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे तशें देखी बरी परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर दुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. तुका
बापा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी करार अशें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सांबाळता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा उगडास कर. लियो आमच्या वगन बापा, पिटर पाल आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकार मरये देवाची माये सांगाती, सांजुजे ती सपती, बगेवन दर्द आनी सर काळी सांजुजे वास. तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाय सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आजना मौना धरून ताणे शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव भविसा, तुझे राज्य ये, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जा. आमचो दीस पडटो त्रास
सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्त अशें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
राहतुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुझ्या पोन्या पाळो दिन आयल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान धादूस केल्या पासत आमी तुका अर्घा दिता. आमी सेवल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जीव शेतान आमच्या काळजान चडय आनी सांज तुजे वाजच्या परजळे शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशीर्वाद जोडूंक तुमचो तकल्यो बागया. सर पदवेदार देवा दयाळयेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची नी बऱ्या करण्यानी सुपळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशे सर्गेच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची व्हडुकाय. मोगाचनो सांजो जेवात बापाच्या ह्या पवित्रार हांगासर येवन तुमचे शरीर आदे ते सवा मागणी आराधन तशें मिसाच्या भेटवणे वेळी देवाक समर्पीत करून जुजेवाजात मुखांत्र आमी हरी एकलो बरेपण जोडटा म्हणल्या आशेन भेटयली सर्व आमचे इरादे आशा मागणी सुफळ जावन दीत म्हणल्यार आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. मोगाचनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन मेल्लें मनादीक बाप रोशन लोपेज पालटोइन मेळाचो याजक प्रस्तुत भुविकाना फिरगेजेंत विगार जावन तांची सेवा ते दिवन आसात. आज ताणें आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवे सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक ताणें आदार दिला. मुखार पाद्र्याबानो तुमकां बाब विकासाचें हांगासराच्या पाद्र्याबांच्या नांवी आनी सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगताच भुविकानान तुमचे मिसांव सर रितीनी सुफळ जावन दी म्हणून आमी तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं फादर. थँक्यू. पाद्र्या पयले पोटी हांगासर पावला आनी पयले पोटी पावल्ल्या पाद्र्याबांक आमी एक जडचे वाद दिवन तांकां धाडटा. कित्याक जुजेवाज ह्या परिसरांत कांय लॅम्पां घेवन गेल्लो कोण ना. आतां पुरो आमकां टॉर्च मोबायलांत उजवाड लॅम्पां घेवन गेल्लो पूण तुमचें जिवीतच एक उजवाड जावन तुमी वावर करच्या त्या तळार तो उजवाड सदांच परजोळून दी म्हणल्या आशेन मोगाची वात हांगासर सर भक्तिकांच्या नामी तुमकां दिता. पाद्र्याबानो मुखार या. ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक आयिल्ल्यांक प्राचिताचो सक्रामेंतांत वांटो घेवंक कुमोग करचें. आमचे मालगडे पाद्र्या बाब दिलराज तशें बाब जॉर्ज परांगीपेट कोवेंताचें तुमकांय तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. हांगासर आयिल्ल्यांक मीस पेटयता आसतना एका रेतीची धादोसकाय भोगता आनी हें मुखेलपण घेवनचो जावन आसा. कांताराक मुखेलपण दिवचो माने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक तांकांय आनी सांगाताच हें टीव्हीर घालूंक कुमोग केल्लो
प्रिन्सन डिसोजा. तशें हें सगळें बरेपण रेकॉर्डिंग करच्या मनेस नायनल आनी तांच्या सर सिबंदेक प्रत्येक जावन ताचो मनेस ताचो मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतलां सांत तेरेज एरमाटी वाड्याघरांक देव बरें करूं. तांच्याय त्या वावराक जुजेवाज बाप तांकां इनाम दिवं. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा बाळोक जेजू सुनांगडा वाड्याघरांक जावन आसा. हांगासर सरितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सरितीचे तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचप आसच्या. काणीक एकठांवच्या. दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजू जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजू जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. ऑगस्ट म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत आसात, तुमी ती व्हरून येता. भलायकेची तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात, तांकां आमी भेटचें आनी फायदो जोडचो. 2 हप्ते हांव तांकां पळोवन वेतालो, कांय घेवना देखून म्हाका इल्ली कोंकणी सुरू जाल्या. देखून तुमी ती चूक करिनाकात. थंयसर काले इल्ले वखद घेतले जाल्यार जुजेवाजाच्या थळार तें बरेंपण जावन बदलता. हर एका शुक्रारा मोगाच्या 10 वरार तेर्स कुमसारा, 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा. संगताचो धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणता. नांवां पयल्ले भशेन तुर्तान येवन तुमची वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बाप रोशन लोपेज तुमकां मुखार येवच्याक उलो दिता. थोड्यांनी कांय जेवणा बाबतीन दिल्ले आसा, थोड्यांनी विविध रितींनी कुमक केल्ली आसात. ते दिल्ल्या उपरांत तांकां येवंक जायना, पूण उपरांत आयल्यार तुमी जें कितें दिलां ह्या थळाक ती एक उपकार बावडून घेवन दिवची ती वात तुमी स्विकार करी जाय म्हणली आमची आशा. शुक्राराच्या जेवणा खातीर कुमक दिल्ली. रिशा स्नेहल मोनिस बोरीमार 2000 रुपये, रिचर्ड रेबेल्लो वलेन्सिया 1000 रुपये, स्टॅनी प्रमिला रोड्रिगस लोरेटो 1000 रुपये, नावनाका फजीर 500 रुपये, निलिशा सल्दाना मेंबळ 1000 रुपये, आयझक वाज लोरेटो 2000 रुपये. तशें नावनाका म्हणून फजीर एकल्यान ह्या पवित्र तळाक दान दिला 500 रुपये. कोणी आसात जाल्यार कित्याक थोडी आदल्या हप्त्यान दिल्ली आसात, तुमी येवन तुमचे वात वरी येता. आनी 1-2 म्हयन्यां एकल्यान गडाय दिल्लो, व्हडलो गडाय दिल्लो, ती आज आयल्या मिसाक. ग्रीन ये कित्याक तुवें दिल्लें तें वळखून घेवचें, कित्याक तेच्या उपरांत काय येवंक जावना. पूण आज ती पावल्या. तुज्याय बऱ्या मनांक बरेंपण दाखयल्या, कुमक केल्ल्या तुमकां सर्वांक जुजेवाज बाप देवातान सर बरें फावो करून दी आनी वाती वांटिल्ल्या पाद्र्या बनोवन तुमकांय देव बरें करूं. कोणाची वात बाकी आसा जाल्यार तुमी वरी येत. मुखाच्या सांजो जेवाज बापाच्या नोवेनांत वांटो घेवच्याक आमी हांगासर सांगाता मेळटा. सकड आमची काळजां मनां जुजेवाज बापा मुखार देवा थंय उबारी आनी आमी मागल्लें तो आमकां दिता म्हणल्या विश्वासान आमी सर्व वांटो घेवया. दयेकन उबी रावया. दया करून बसया. मुगाच्यानो हप्त्यामध्ये जायती जाणां सांजुजे वाजबापाची भक्ती काम ह्या पवित्र तळाक येतात. आपणाची मागणी सांजुजे वाजबापाक भेटयतात आनी तांणी बरोवन घाल्लेली मागणी सर्व अर्गां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. आनी ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तां तांच्या गरजांक पावों अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. 14 जाणांक मागुलो उपकार फावो केल्ल्याक
आनी परिक्षेंत बरें फलितांश फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 13 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 10 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 2 जाणांक बऱ्याशे गुणांनी वाडच्याक, तुटुली सैरीक घट जावच्याक परत एक जावच्याक, 10 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 15 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 13 जाणांची इंटरव्यू पास जावच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, 13 जाणांक वावरा थळार संतोश मेळच्याक बऱ्या मनान काम करच्याक, कामाची भद्रती आसच्याक, 14 जाणांक शाबितायेन परगांवाक वेचाक आनी 14 जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, 7 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक, 13 जाणांची कंत आनी निरासपण वेचाक, 14 जाणांक जिवितांत सारको निर्धार घेवच्याक, 37 जाणांक आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक बाबा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात, 2 जाणांक अवघडाक बली जाल्ल्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, 4 जाणांक बरी न्हीद पडच्याक, शिरांची पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक रक्ता कणांत आसलो आबाव भरती जावच्याक, मानसीक वत्तड उणो जावच्याक, 2 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, कातीची पिडा गूण जावच्याक, 5 जाणांक कुडींत आसली सर्व पिडा गूण जावन बरी भलायकी जोडच्याक, उतार प्रायेच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, वायट चिनपातावन सुडका मेळच्याक, 2 जाणांचे शुगर नॉर्मल जावच्याक, 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, हाता पांयांक बळ मेळच्याक, कोंकली गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, BP नॉर्मल जावच्याक, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्याक, TB आस्थमा गूण जावच्याक, 14 जाणांक दोळ्यांक दिश्ट मेळच्याक, 2 जाणांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, ताळो दूख गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, बावळे दूख गूण जावच्याक, हृदया दुखीतावन निवारच्याक, हात दूख गूण जावच्याक, 2 जाणांक गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, 2 जाणांचे जिरवणे बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांची पोटाची दूख निवारच्याक, 13 जाणांक फाट दूख उणी जावच्याक, 2 जाणांच्या पेंगटाक संबंदीत आसची दूख निवारच्याक, 2 जाणांक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 14 पांयांच्यो गांठी दूख उणी जावच्याक गूण जावच्याक, 7 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, जावंक आसचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक, 14 जाणांक मोतीचें शांत समाधान फावो जावच्याक, 13 जाणांक सर्व समस्यातावन मुक्ती मेळच्याक, 13 जाणांक मोतीक उजवाड मेळोंक, देव आपोवणें उपजोवच्याक, 2 कुटुंबांत शांत समाधान एकवट रास करच्याक, मोडुल्लो तुटुल्लो संबंध परत एक जावच्याक, 2 जाणांची अर्थीक अडचणेतावन सुडका मेळच्याक, वायट सालेंक लागून बेजुल्लो शिराप पयस करच्याक, आपणाची कर्तुवां आपणाक बादा करना जावच्याक, 13 जाणांनी चिंतल्लें आनी हातीन धरिल्लीं सर्व कामां पोवन पावच्याक, भुरग्याचें हट उणें जावच्याक, राग मसोर द्वेश पयस जावच्याक, 13 जाणांक मागुल्लो विशेष उपकार मेळच्याक, आमाल पियोवणे आनी मादक द्रव्यां सोडूंक जाग्याचे एग्रीमेंट जावच्याक, 13 जाणांक घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, 13 जाणांचो जागो स्वाधीन जावच्याक, जाग्याचे रेकॉर्ड आनी विकल्ल्या जाग्याचो दुडू मेळच्याक, जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, 2 जाणांचे कोर्टी केजी थावन सुडका मेळच्याक, घरचे आनी जाग्याचे दास्तावेज बेगीनच जावच्याक, नवें घर घेवच्याक, 13 जाणांक नव्या घरचें बाग फावो जावच्याक, 2 जाणांक नव्या घराचें काम बेगीनच पोंताक पावच्याक आनी बेगीनच जावच्याक, 5 जाणांचे रीण फारीक करच्याक, 13 जाणांनी घेतिल्लो दुडू पाटी दिवच्याक, घरच्या वाटेचे तक्रार सारके जावच्याक, क्रशेक लागुल्लो रोग निवारच्याक, क्रशेंत बरें फसल येवच्याक, विद्यार्थ्यांचो फुडार पिड्ड्यार करतल्यांच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक, डेल्लींत निती खातीर झुजतल्या युवा जाणांक न्याय मेळच्याक, मनशा जिवाचेर हल्लो चलयतल्यांची मोत उजवाडोवच्याक, मनशा हक्का लुटतल्यांची जिणी परिवर्तन जावच्याक, जाती खाती आनी धर्माच्या नांवान वेगळासार घालच्यांची मोत उजवाडोवच्याक, स्वार्थान देश लुटतल्यांची मनां उजवाडोवच्याक, ह्या सर्व इराद्यांक पासत आमी ह्या वेळार मागता आसतना आमच्योय गरजो, आमची मागणी, आमची तेसावां ह्या वेळार उडास करया आनी ह्या नोवेना वेळार विशेश करून मागच्याक
सर्व आमी देंबी घालया, आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरी, एक महिमा बापा मागण्या मुखांतर सर्गी बापाक आमी आतां ते भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन. सांजूचे वाज बापाक दिन सुमिया काकुतम चिकर सुमिया काकुलतम चिकर क्रिस्ता काकुतम चिकर क्रिस्ता काकुलतम चिकर क्रिस्ता ऐकम का क्रिस्ता ऐकम का क्रिस्ता दयन ऐकम का क्रिस्ता दयन ऐकम का सर्गींच्या देवा बापा काकुलतम चिकर देवपुता संसाराच्या तारोका काकुलतम चिकर देवा पवित्रत्म्या काकुलतम चिकर संतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा काकुलतम चिकर गोंयच्या बेनवलीन जल्माल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या वय बापायच्या देवस्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जाव रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पाचरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका घुसून नासोन वेचो कथोलिक बावार्थ जीव केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्थ धरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सुचल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर बावर्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिन्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचडिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले भगवत संकाय समिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयन ऐकम काय समिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुलतम चिकर नव्यानाचे मागणे ये सांजूचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसवा आमकां मांडीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जियेंतलें फक्त तेच वटेन आमी चलच्या तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांज देवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटले तुझे जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांच्या तूं सुटसुटीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगलेले जशे तूं दवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवाची हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरस जालेले म्हणा कश्ट म्हणले तुवें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या लना बावंड्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुझ्या जिणे मरी फाश केले आसता जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्टांतल्या ते पळय आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांज देवास या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदर मेळाचो केलोय. आज सरकार आसा देवा संगी तूं आसाय तें हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिवन तुका उक्ते करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पसो देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर.
एक घडीभर आमकां मागोवंक कशें आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरया. ह्या दिसांनी जावन आसचें तें झगडें परत 12 दीस जाले सुरवात जावन तांच्याय मतीक उजवाड मेळोवन भायल्या गांवांत जावचें हें लढाय निवरावन दी, समाधान राज करूं दी. निती खातीर झगडचें आमच्या विद्यार्थ्यांक युवा जणांक नीत मेळोवन दी. त्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावं दीत. विविध रितीच्या पिडेक, संकश्टांक, समस्यांक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक देव तांचे काकुळट दाखोवन बरेपण, बरी भलायकी फावो करून दी. आमची भुरगीं शिकून आसात, बरो फुडार आशेवन आसात, बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसात, जिवितांत बरेपण आशेवन आसात. तांकां सर्वांक ताणें आशेवचें बरें जावं दी. भुरग्यांची खुशी जें कितें आशेतात, आवय बापाय देवा लागीं मागतात तेंय तांकां मेळोवन दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी मागया. सर्व आमी सांगाता म्हणया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ विंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांतावन आमकां रंगोर बावटा आडवेच्या संदीक बदसांव दिवं नाका. जेजून दाखयलेल्या वाटेन चलूंक मरियमेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशी आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या दरान ससनार जिवचे पाग आमकां मेळशे कर. आमेन. पिडेस्ता खातीर मागण्या आनी आशिर्वाद. सोम्याचे नांवे आमचो आधार. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा वेवेथराच्या दुखेंक पिडेक कस्ताक आनी अडचणीक सांपडल्या थंय तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयल्या. तेच बरे तुज्या सेवका सांजुजे वाजन आपल्या जिनिया आनी मोरणान जायती जपा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्याक पवित्र सभेच्या गोपांत वाडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावात वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारलेलो आनी उसारिनातल्या विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांजुजे वाजच्या नव्याच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वाजच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले, सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून तशा देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलून तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरेच्या मनशा जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळूं. सांजुजे वाजा सर्गेच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बासयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक सासनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सडवंडारा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे आसूं. Brahma
जेजूचे नाव आमकां समर्पिता सुसेवा पदिवेसा परचाक जेजूचे मिसा गाजोंक जगा बनगांव जेजूचे नाव आमकां समर्पिता नमन सुसेवस बापा आमच्या शर्यती सांगता आमा पासून मोगळ भोगता विनंती करतो सदा नमन सुसेवस बापा आमच्या शर्यती सांगता आमा पासून मोगळ भोगता विनंती करतो सदा ओंकार पुत्रा सोबे ओंकार बरी आशीर्वाद सांसेवास बापा आम्हा बसत विनंती कर बघेवन कुर्सचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन